सांताक्रूज हत्याकांडाचे केशीन पुलिसांनी नोएल मोंतेरो म्हूण आनीक एकल्याक अटक केल्या। प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान घडिल्ल्या हत्याकांडान वाझ कुटुंबातले माय सुनेचो जीव गेला। आरोपी नॉर्मन फेर्नांडिसा सयत हल्ल्यान जखमी जाल्लो ताचो भावोजी अजूनय मेडिकलांत आसा। हो हल्लो जालो तेन्ना आरोपी बरोबर आयिल्ले 2 जाण मोटारसायकलीचेर भायर राविल्ले। तिसऱ्यान फुजो काडल्यो, ताकाय पुलीस सोदतात। सांताक्रूज कालापुरा सोमारा राती आंगार कांटो हाडपी हो प्रसंग घडलो। वाझ फामिलींतले माय सुनेचो जीव गेलो, भावोजी मेडिकलांत आसा, सगळे प्रॉपर्टीक लागून। हे केशीची तपासाची सुत्रां नेटान घुवंक लागल्यात। राती हल्लो केलो तेन्ना हत्याकांड करपी नॉर्मन फेर्नांडिसा बरोबर मोटारसायकलीचेर आनीक 2 जाण आशिल्ले। तातूंतल्या नोएल मोंतेरो ह्या आनी एकल्याक पुलिसांनी धरलो, मात तिसरो अजून हाताक लागूंक ना। आरोपी नॉर्मन फेर्नांडीस सध्या मेडिकलांत आसा, ताका अटक केल्या, पूण दोतोरांचे वैजकी निरीक्षणात आशिल्ल्यान पुलीस ताची जबानी घेवंक शकनात। हो प्रसंग स्वता ज्याचेर आयलो तो भावोजी एडगर वाझाची तीच परिस्थिती, तोय पुलिसाकडेन उलोवपाचे परिस्थितीत ना। पुलीस नॉर्मनाचेर आत्महत्येचोय आरोप लावंक शकतात। स्वताक वाचोवपा खातीर आपणे हल्लो केलो अशें भासोवपाचो नॉर्मनान यत्न केला असो पुलिसांचो दुबाव। मुख्यमंत्री पर्रीकार हे घडणुके कडेन समाजीक नजरेन पळयता। तो म्हणटा, प्रॉपर्टीक सध्या उजो पेटिल्ल्यान लोक आपल्या घरच्यांक सुद्दां वळखनात। It indicates that the current it indicates that land prices are soaring very high. That means there are now people are ready to fight on land. There is one indication of it. Greed has become too much. Dispute of land, you can resolve it in the court. No police in the world can go and stop someone murdering in a fit of anger. An issue which only indicates that society has slowly lost its cultural and ethical values. तिसऱ्या आरोपीकय धरपाचो पुलिसांचो यत्न चल्ला। ते म्हणटात 2 जाण हाताक लागले, तिसरो मेळपाक वेळ लागचो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ऐन म्हारगायेंत चवथ आयल्या। खावपाच्या जिन्सा सयत सगळेच वटया म्हारगाय। म्हारगायेंतल्यान गणपती सुटूंक ना। गणपती बाजारांत पावले, पूण पोरू परस 20% म्हारग। मुर्त्यांक मागणी उणी ना, पूण म्हारगायेक लागून माती पसून म्हारग। त्या शिवाय पेंट, कामगार सगळेंच वाडला। मुर्तीकार म्हणटात, ओनू सबसिडी वेळार पडूंक ना। दिनेश करपेचो रिपोर्ट। चवथ लागीं पावल्या। चवथीक दीस उरल्यात फकत 7-8। गणपतीच्यो मुर्त्यो बाजारांत येवंक लागल्यो। ल्हान मोठ्यो 1-2 फुटां सावन 3-4 फुटां मेरेन रंगरंगयाळ्यो मुर्त्यो। पूण अंदू गणपतीच्या मुर्त्यांचें मोल आनीकय वाडलां। मुर्त्यांची मागणी वाडल्या खरी, पूण मुर्तीकारांचो खर्चय वाडला। कामगार मेळटात ते परवडपाचे न्हय। पेंट, माती सगळेंच म्हारग। फाटलीं कितलींशींच वर्सां भायल्या राज्यांतल्यानय गणपती हाडटात। अंदूय आयल्यात, मात एंट्री फी आनी हेर गजालीक लागून त्यो थळाव्या परस आनीक म्हारग। रेट भरपूर वाडल्यात आनी टोल बी आहा, भाडें वाडला, डबल टिबल जाला। लोकांची मागणी बरी आहा, आतां मागणी बरी आहा, मागणी खूब जाल्या, मागणी वाडल्या आनी म्हारग जाला न्हू सगळें। ताका लागून कोता कितें जाता सांगपाक पसून लज दिसता आमकां, कित्याक ना आतां कोताच येना आमकां हें करपाक। पोरूं सबसिडी वेळार मेळिल्ली, पूण अंदू ती वेळार मेळूंक ना। बाजारांत मुर्त्यांक मागणी आसा, पूण म्हारगाये मुखार मुर्तीकारांचें चलना। पयलीं भशेन कामगारूय मेळना। कच्चो म्हाल तितलो हाडपय शक्य ना, म्हूण मागणी आसली तरी तितली पुरवण करप शक्य ना। आतां सबसिडी मेळ्ळा जाल्यार आमकां ते पयलीं माती हाडपाक, कलर हाडपाक, कोणाक एडवान्स दिवन अशें कारागीर हाडपाक अशें तांकां आपोवचें पडटा। ते आमकां मेळोंक शकूंक ना। त्या मुळे आमी आतां आमच्या हातीन कितें जाता ते आमी थोडे केल्ले आसा। लोकांची मागणी आसा, पूण आमी ते लोकांची मागणी पुरी करूंक शकना, कित्याक त्यामुळे गव्हर्मेंटान आमकां ती सबसिडी टायमार दीत जाल्यार आमचें मातशें बरें जातलें। म्हारगायेक कितलोय उजो पेटलो म्हूण गोंयकारांक चवथी फुडें कांय लागना। चवथीच्या नेटार पयशे कड्डुपाचे ते गोंयकार कड्डिताच, मात हे फावट बॉल्साचेर आनीक मातशें वजें पडटलें इतलेंच। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर अन्न आनी वखदां खात्यान 40,000 बनावट खवो आनी हेर खावपाचे जिनस जप्त केले। अधिकारी म्हणटात, खवो मिरज सावन आयला। तो वास्को बाजारांत विकपाक हाडिल्लो। धाड घालून अधिकाऱ्यांनी म्हाल धरलो खरो, पूण तांच्या हाताक कोणूच लागूंक ना। चवथी दिसांनी मिठायेक बरीच मागणी वाडटा। ताचो फायदो घेवन कांय जाण बनावट म्हालय खपयतात।
मिरज सावन बुधवारा फांतोडेर सुमार 265 किलो खवो, कलाकंद आनी हेर जिन्नस वास्को स्टेशनाचेर देंवयतले म्हूण अन्न आनी वखदां खात्याक म्हायती मेळिल्ली. खात्याची टीम रोखडीच स्टेशनार पावली. 40,000 माल तांच्या हाताक लागलो. अधिकारी म्हणटात वास्को बाजारांत तो विकपाक हाडिल्लो. सो हेंची प्रॅक्टीस जाल्या की रेल्वेचेर आनी बसीचेर धाडटा, वीच इज टोटली अनहायजेनीक कंडिशनान धाडटा. आनी प्रत्येक पार्सलार आमी आतां 7 पार्सलां हांगा डिटेन केला. 7 पार्सलार एड्रेसीस ना, इवन तेंचे ते चलन धाडटा ती ना तेंची, आनी कितें म्हणून आयटम धाडला तोय ना. आमी आतां सकाळच्यान हांगा 3 वरां रावलीं. कोण हांगा लोकल वेंडर्स आसा येतले व्हरतले म्हणून कोणूच येवन अजून पर्यंत माल क्लेम करपाक. सो आतां आमी वीथ रेल्वेक रिक्वेस्ट करून ती 7 पार्सलां वेईंग नियरली अबाउट 365 kgs, व्हॅल्यू जाता जवळ जवळ 40,000, ते सगळें कॉन्फिस्केट केला. आनी आमी आतां ऑफिसान व्हरून तेंची सॅम्पल्स काडून मागीर तेंचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करून केसीस फायल करतले. खात्यान माल धरलो खरो, मात तांच्या हाताक कोणूच लागलो ना. कांय दिसा फाटीं पणजे बस स्टँडाचेर अशीच पोतयांनी फरसाण धरिल्ली, मात ती हाडपी लोक एफडीएक मेळूंक नाशिल्ले. मनीस नासतना म्हाल देंवता हे एक आनीक वेगळे कोडे. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. दिवचल तालुक्यांत आतां सगळे अर्ज ऑनलायन मेळटले. राबितो दाखलो, जातीचो दाखलो, 1 चौदाचो उतारो हे सारकेली फॉर्मां ऑनलायन भरपाक मेळटली. 6 सप्टेंबराक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा दिवचले ह्या ऑनलायन वेवस्थेचें उक्तावण करतलो. टॅक्नॉलॉजीच्या ह्या काळांत लोकांक राबितो दाखले वा 1 चौदाच्या उताऱ्याचे फॉर्म घेवपाक मामलेदार कचेरेन परत परत खेपो मारच्यो पडटात. आतां लोकांचो हो प्रस्न सुट्टलो. In Bicholim Taluka, on 6th September 2013, that is on Friday, we will be commissioning program that is village level service delivery of certificate to the entire Taluka. This is perhaps the only Taluka in India that we are starting this service of giving certificates such as residence certificate, income certificate, caste certificate, divergent certificate, and also record of rights at 1 and 14 at the village level. For last almost 2.5 years we were working on this, that how the administration, how the government could give the service to the general public, so it is be a people friendly service. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.